मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याक लागून पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाची चिन्ह आसात। पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन तशें सांगला। सरकाराक वेंचणूक फुडें धुकलपाची ना, मात तरीकूय कायदेशीर सल्लो घेवन वेंचणूक घेता म्हटल्यार 6 म्हयन्या मेरेन फुडें धुकलपाक शकता। सर्वोच्च न्यायालयाची ट्रिपल टेस्ट पास केल्यार वेंचणुकेची फुडली प्रक्रिया जातली अशें मंत्री माविन गुदिनोन सांगला। आता प्रोविजन प्रमाणे इन दॅट जजमेंटानूच जे घातला सुप्रीम कोर्टान, तेणी कितें घातला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म or if an administrator has to be appointed for such circumstances, the period between the holding of the next election thereafter should not be beyond 6 months after the expiry of the term of the panchayat. म्हणजे कितें, सपोज आता त्यांचे टर्म एक्सपायर केन्ना जाता, 19 जून. So 6 months before that we'll have to hold the election, even if it has to pass the triple test. So the OBC commission per se will have to do their job very quickly of identifying the OBC wards. Okay. आमकां पोस्टपोनमेंट नाकाच, पण आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येयला आनी फाल्यां आमी आतां डिसिजन घेयलें आहा तशें आमी इलेक्शन घेवचें, जे इलेक्शन कमिशनान आमकां करून दिला। फाल्यां परत कोण कोर्टा वयतलो, पळय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो करूना, so there will be a stop to the election. So better we do our homework properly, take the proper legal opinion and then arrive at a decision.